बरे जजीस बरे आसचे हय पूण तुमकां दिसना की जे भाशेन आयज 30 तियात्र आयल्यात तांतले कोंकणी नाटकां जावं मराठी नाटकां जातात तातूंत ए बी ग्रूप आसा अशें आसचे ग्रूप तशें तुमच्यानी करूं येता पूण ग्रूप वायज कशें करूंक जाय स्वताच पळोवंक जाय समज आतां नेवोस तियात्र गेलो तो एक तियात्र खंयच्या ग्रुपान म्हूण घालतलो हितून आतां ह्या आदीं खूब तियात्र जाल्ले आसता तेचो तुज्यान ग्रूप करूं येता पूण नेवो ग्रूप नेवो पळय तियात्र येता तो तुज्यान बी ग्रुपान घाल येता जाल्यार हेय ग्रुपान घालता पळोवन तो कसो आसा पळय तो पूण तो म्हाका दिसता ह्या खिणांत तोमाजीन हाचेर कितें तरी सांगूंक सोदता आमी आयकुया हे तिसूय तियात्र एकाच कंपिटिशनान येताले आनी तशें जाल्ल्या कारणान पयल्या तियात्रान पळय कितें घडलां ताचो उगडास धरून ताचेर निर्णय दिवप 30 तियात्र जाल्या उपरांत हें डिफिकल्ट जाल्लें त्या खातीर खरेपणी हांवेनूच सजेस्ट केल्लें की फुडाराक आमचें तियात्र कंपिटिशन कला अकादेमी जें करता तें 2 ग्रुपांनी जावचें म्हणून ए आनी बी आनी तें अशें जावपाक जाय हांवें एक तांकां सजेशन दिल्लें की ह्या वर्सा जांकां 60% मार्क्स पडल्या ते सगळे ए ग्रुपान घालपाचे आनी तेच्या खाला जे मार्क्स पडल्या ते बी ग्रुपान घालपाचे आनी हें फुडल्या वर्साचें कंपिटिशन जालें त्या फुडल्या वर्सा उपरांत पयले 3 ग्रूप जे बी ग्रुपान पयले 3 तियात्र जे पयलो दुसरो तिसरो येता तांकां ए ग्रुपान हाडपाचे आनी ए ग्रुपान जे निमणे 3 उरता तांकां बी ग्रुपान हाडपाचे तोमाजीनाक आतांच आमी आयकलां आनी तो म्हणटा की ए बी ग्रूप कसो आसचो ताणें आपलें मत सांगलां तो म्हणटा की जे पयले 15 आसात तांकां ए ग्रुपान घालचे दुसरे आसात तांकां बी ग्रुपान घालचे हाचेर तुमचें मत कितें म्हाका जाल्यार दिसता तो सांगता पळय तशें ए ग्रूप आनी बी ग्रूप करीत जाल्यार 60% एबाव तर आसत आनी कोण तेजी सकला पडटा तो दुसरो ग्रूप तर करीत जाल्यार ए आनी बी ग्रूप जालो आतां ते विचून काडटले कशें तेंचेर आहा हितूरले 3 आनी हितूरले 3 तर काडले आनी फर्स्ट पर्संटेजीचेर तर धरले जाल्यार कोण बरे आहा पळय तांकां फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रूप ह्याच ग्रुपान अशीं कडेन सगळे प्रायज मेळपाचे आसतले पूण हे ग्रुपाक मागीर कोण बरे ना पळय तांकां प्रायज मेळटले ते फाटीचे तेंच्यांनी अशें केलें बरें आतां समज 30 तियात्र येयले लॉट्स काडले 1 2 3 4 30 जाले 15 एका ग्रुपान 15 दुसऱ्या ग्रुपान सगळे मिक्स जाले न्हू प्रायजाक आनी कांयच येयलें ना तें तशें जावंक नजो कारण एक तर ताणें फाटल्या तियात्र सर्तींनी वांटो घेवपी जांकां अनुभव आसा तांचो एक ग्रूप करचो पडटलो तशें म्हणटा जाल्यार तूं प्रायज दितले पळय प्रायज ए आनी बी ग्रूप एकूच कॅटेगरी आहा न्हू ती प्रायज तितलेच दितले एका प्रायज तितलोच आसतलो पूण हांगा तितलो कॉस्ट करून जरी तर हे 3 पयले 4 ग्रूप क्वॉलिफायड जाले जाल्यार ते दुसऱ्या वर्साक ए ग्रुपान पडो येता ए ग्रुपान पडतो प्रश्न ना ए आनी बी ग्रुपान पडपाचो प्रश्न आहा प्रायजाचो ते 1 2 3 4 आहा इतलेंच की तुमकां हें मान्य आसा की एक बी ग्रूप जावचो कारण हाचेर आनीक भासाभास जावं तियात्र अकादेमी कला अकादेमी जावं कला अकादेमीचे चेअरमॅन आसात तांच्या लागीं तुमी भासाभास करून हो प्रश्न सुटावो करूं येता ए आनी बी ग्रूप जावपाकूच जाय पूण सगल्यांकूच इक्वल रायट मेळोन तसो जावपाक जाय असो लॉट्स काडून ना ताचेर तुमी उपरांत डिसिजन घेवं येता पूण ए बी ग्रूप आसचे आसो येता वय तर जेरी तूं कितें म्हणटालो सर एक पार्ट तूं एक जज आसलो थिएटराक मे बी 5 वर्सां पयलो 6 वर्सां आदीं तेन्ना तुमचो जजमेंट तुमी फायनल केलेलो पूण ते विशीं कोणेच हांवें आयज पासून आयकूंक ना कोणें कितें उलयल्लो जजमेंट फेल जाला वो कितें जालां ना पूण ताचेरय म्हजें एक गजाल सांगता एक तियात्र आसलो एर हॉस्टेस आनीक ताचेर जायतो वाद जालो वाद म्हणजे पयले सुवातेर आमचें जजीस पॅनल आसलें तातूंत वाद आसलो कारण आमच्या प्रुडंटान फाटींच एक एपिसोड दाखयला की छक्का ही चेडवां आसतात तांकां समाजांत रेस्पेद आनी मान ना तांकां कसलीच उंचल्या दर्ज्याची सर्वीस मेळना ह्या बेजिसाचेर आमी हाचेर जायतो रिसर्च केलो आमी जायते डॉक्टर्स जे आसात तांचे लागीं भासाभास केली गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यां लागीं भासाभास केली जे इंटरव्यू घेतात आनीक ह्या एम्प्लॉय करतात कारण ती एर हॉस्टेस छक्काचेर आदारीत आसली म्हाका दिसता की त्या वेळार आमी तें डिसिजन सारकें घेतलें कारण आयज आमच्या प्रुडंटान जेन्ना छक्का लागीं भासाभास केली तेन्ना ताणें सांगलें की जरी तर आमी लोणचें पापड करून पासून बाजारांत विकले जाल्यार ते कोणूच घेवचो ना कारण तें छक्कांनी तयार केलां
तो सरकारान अजूनय तांकां मान्यता दिवंक ना. सो हो एक आमच्या मुखार प्रश्न आसलो आनी आमचो रिजल्ट जो आसलो तो पयल्या दिसाक तान आमचो रिजल्ट तयार आसलो की पयल्या दिसाक खंयचो तियात्र फर्स्ट आहा, सेकंड दीस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ खंयच्याय दिसा तूं आमकां विचार आमचो रिजल्ट तयार आसलो. हय हे पद्दतीन आमी रिजल्ट तयार केलो की आतां हांवें आयकलां ते भशेन की रिजल्ट फायनल दिसाक निमाण्या दिसाक ताचेर भासाभास कोत्ता की कोणाक दिवया आनी त्या टायमाक ते कोणाक दिवया म्हणून विचून काडटा आसतना जाचे कातार फेल जाला ताकाय प्रायज वेता. सारकें सारकें ह्यो गजाली जावच्यो न्हू. त्या पासत जांकां अनुभव आसा तांकांच जजमेंट दिवचो. रायट, तांकां दोचे आनी तीन ते डिसिजन करून फायनल करपाचें. आतां हांव तुमकां मातसो मुखार वेता आसतनाच म्हजे लागीं पॅट्रीक डोराडो आदलो एक बरोवपी जाणें 1950 आनी 7 वर्साक आपल्या तियात्र बरोवंक सुरवात केली हाचे थोडे अनुभव आयकून घेवया. आज इतिहास चलताय तेन्ना फकत तियात्राचे 7 पड्डे, तियात्राक 7 पड्डे आनी तियात्र त्या पड्ड्यांनी कॉमेडी आसताली, कळ्ळें तुका न्हू. पूण आतां तें दिसना. आतां कितें जाता 7-7, 14 पड्डे, 15 पड्डे अशें करून आसताय. पूण हो तियात्र फॉर्मेट जायना, कारण 7 पड्ड्या म्हणटो सारको तियात्र ओरिजिनल. हांवें पयले कॉन्सर्ट बरयल्लो आनी त्या कॉन्सर्टाचें नांव म्हगेलें नागोवणीची गिरेस्तकाय. आनी त्या कॉन्सर्टाक तेन्ना कितें म्हणटाले पुर्तुगेज टायमाचेर ती ताका तियात्र तो, पूण कारण तितूंत हे कोण आसनाले, प्रोफेशनल कोण आसनाले, फकत गांवचे भुरगे. आनी तो आमी गांवच्या फेस्ताक बिस्ताक अशें कोताले कॉन्सर्ट आनी तितूंत गांवचे भुरगे भाग घेताले, कळ्ळें तुका न्हू. पूण तियात्र तो सारको तियात्र फॉर्मेट म्हणजे अशें करून हांवें 100 सुमार तियात्र बरयले. आतां हांव चोयत ते भाशेन आदल्या तियात्रा मदीं आनी आतां तियात्रा मदीं जायतो फरक आहा. मुगे भुरगेपणाक हांव चोयता तेन्ना 21 कांतरां आसतालीं आनी 21 हिस्टोऱ्यो दुसऱ्यो मेळटाल्यो तुका, जाय ते भाशेन दिश्टी पडटालें. पूण आतां ते भाशेन आतां एक तियात्रांक जाल्यार जबरली जाल्यार 9 कांतरां मेळत तुका. आनी कॉमेडी पासून तियात्र पड्ड्यान आसताली. कोण एक बारकार आहा तेगे एक कुजनेर आहा आनी कितें अशें तें तेश करून कॉमेडी जाताय आनी लोकां तें बरें दिसतालें. आनी आतां न्याय कितें जाता तें केलें सारकें, तें करप म्हणजे जाय. न्याय कितें लोकांक दिवपा जाय न्ही न्याय आतां तें. पूण आदलो जो ट्रेडिशनल तियात्र फॉर्मेट आसा तो सांबाळपाची गरज आसा, सांबाळपाक गरज आहा. कित्याक तियात्र सारकें बरें न्हू, बरें ती सारकेच. म्हणजे आतां आमगे हेजे भाशेन आतां हें कांतार म्हळ्यार धांवले आनी कितें जालें अशें करून ना. म्हाका एकूच बरें दिसना कितें चोय. आमगे हितून आतां तियात्र म्हणटाले न्हू, तो पयलोसो फॉर्मेट तियात्र नांवाचेर आहा. आनी आमगे हेळ तियात्र म्हणटा तितून हेळ तियात्र म्हणून आसलो. पयलो हेळ आनी मागीर हेळ तियात्र. तो हेळ तियात्र केदून जालो स्टेजीचे वयर चल म्हणून ताका हेळ तियात्र म्हणून नांव दिलें. पूण हेळ तियात्र म्हूण आमगे कोंकणी उतर आसतना नॉन स्टॉप म्हूण कित्याक करप हें म्हाका समजना. तुका तर हितू लॉस दिसता जाल्यार तुमी तें कितें आमी बरोवपा न्हू तें. आमी तर हितू कला बगली अशें करून वांट जाता ते भशेन बरोवपा न्हू. हेळ तियात्र तो हेळ तियात्र, तियात्र तो तियात्र. हेचे मदें फरक आसपा जायना न्हू. तूं आतां आनी मदें नॉन स्टॉप म्हणटा तूं तें इंग्लिशान थंय वयता. पूण जे भाशेन तुवें सांगलां ते भाशेन आदीं त्रियो चौके जावं कोर्तेर बाकीचे ज्यो गजाली तियात्रांनी मेवताल्यो त्यो आयच्या तियात्रान दिश्टी पडटा. दिश्टी पडना. खंयचे एक तियात्रां एक त्रियो मेळ्ळे जाल्यार 2 त्रियो मेळ्ळे जाल्यार एक 2 दुयाट मेळ्ळे जाल्यार. पूण आदले त्या तियात्रांनी तूं कंपल्सरी तेच को आसतालें. 2 एक कॉमेडी क्लावन, एक डिसेंट क्लावन, मागीर एक दुयाट, मागीर एक कॉमेडी क्लावन, एक डिसेंट क्लावन, मागीर एक त्रियो, मागीर एक क्वार्टेट. अशें करून सगळे मिक्स आसतालें आनी तें बरें दिसतालें. तियात्रा भायर तुका ती आनी 21 काणी मेळटाली न्हू. तियात्रा एक ती सेपरेट जाली आनी एक कांतरां म्हणल्यार 21 आनी काणी म्हणजे सगल्यो 22 काणी घेवन तुका गारयता मागीर तियात्र काबार तरी. त्या तुका चिंतू आनी टायम मेळनासलो कितें. पूण आयज जी 21 कांतारां उणी जावन तुका दिसता की ते सायड शो मुखार हाडून ही 21 कांतारां उणी जाल्यात म्हूण? पळय तें जालांची ताका लागून ते कांतरां उणी जाल्यात त्या फाटी तियात्रांनी. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें जाता चोय लोकांक तें आतां हेजो आनी आदलो हेजो कंपेर केलो जाय तूं लोकांक तें आदलें कितें आसलो तें चड बरो लागलो आहा. पळय योतन बाब आतां जे कॉम्पिटिशनां जाता ती जायते प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल एक्टर्स हितून भाग घेता. पळय जेन्ना आमी 1997 तेज्या आदीं जेन्ना आमी तियात्र न्हेसताले तेन्ना कोण प्रोफेशनल म्हणटा ते कोण नासले, अपकमींग टॅलंट. आनी आयज हांव म्हणटा
लायक ही आतां कांतरां म्हणटा ते रावंडाक 70 शो 80 शो थोडे सेंचुरी शो जालेली डुएट सोलो पासून तियात्र कॉम्पिटिशनाक म्हणटा आनी प्रायज वता सो हांव म्हणटा ह्या एक्टरांनी प्रोफेशनल एक्टरांनी अशें करचें न्हू तांकां म्हणोंक पासून जाय जाल्यार एक नवीं कांतरां म्हणची ती पोन्नी कांतरां म्हणचें न्हू सो हें तियात्र कॉम्पिटिशन फेस्टिवल जावन आसा अपकमींग टॅलंटाक वयर येवपाक आमी ह्या वर्सा जाय ती सोलो डुएट ओ ट्रिओ पासून पळयल्या ल्हान ल्हान भुरगीं अपकमींग टॅलंट्स म्हणून काय बरें तेणी कांतरां म्हणून आमी सोदमले बाबा तांकां एक प्रायज मेळटलो पूण जेन्ना आमी रिजल्ट डिक्लेअर जाले पळय जाल्यार सगळे प्रोफेशनल एक्टर्स सो अशें जाय अशें ह्या एक्टरांनी सोजमोन घेवंक जाय बाबा ह्या रावंडाक इतले आमी तियात्र नाचता हींच कांतरां कॉम्पिटिशनाक म्हणचें तुका रुसर तुका दिसना की प्रोफेशनलांनी नाचचें वा नाचचें न्हू एज कला अकॅडमीची रूल आहा ते प्रमाणे ते आमकां कितें म्हणटा 5 शो तुज्यान करूं येता 4 शो करूं येता 5वो शो कॉम्पिटिशनाक घालपाक जाय जाल्यार आतां हेंचे इतले शो जाल्या उपरांत हेंची कांतारां अशीं तेंच्यानी घेवंकूच उपरना न्हू प्रोफेशनल हेजे पळय कांय ना प्रोफेशनल येवचे पूण कितें जेन्ना प्रोफेशनल पासून नवे कांतार म्हणटा तांकां तें भिरांत आसताच आनी एक 20 25 30 50 मागीर भिरांत वयता तुजी ही आतांची भुरगीं पासून करता सारकें जातलें न्हू म्हाका दिसता ऑझवी वेगस आमकां कितें तरी सांगूंक सोदता हाचेर कॉम्पिटिशनाक फकत 3 कडेन भायर तियात्र दाखोवपाचें चवथो कॉम्पिटिशनाक घालपाचो तीच पद्दत कांतरांकूय करूंक जाय म्युजिकल शो कांतर म्हणटाय 20-30 कडेन तियात्रांनी म्हणटाय हे गेले ते गेले आनी तें कांतार बरें हिट जालें म्हणटा वचून कॉम्पिटिशनाक म्हणटाय आनी प्रायज घेताय वयताय ओर्त नासलो खबर कॉम्पिटिशनाक म्हणटाय ते नये भुरगे कोण पळय कांतार म्हणून येताय तेंगे तें कॉम्पिटिशन म्हणून उतराचो वालोर काडूंक जायो तें कांतार म्हणून 10 कडेन मुळी आनी ते 11 पाटी थिंग गेले ते उरता तें कॉम्पिटिशन जायना मुंगे हिशपान आदी चोय रे कितू बरें तियात्र जातालें ते भाशेन तियात्र आचूय जाताय 30 जाणांगे तियात्र घेवन कॉम्पिटिशन कोताय ओडता आहा तेका प्रायज मेळटा आसतना बोलते मनशां मेळटा घराको बिश्ते उलयता अरे म्हाका मेळूंक जाय आसलो तेका मेळूंक जाय आसलो एक मेळूंक जाय आसलो पूण प्रायज घेवन बोलतो वयता कित्याक बोलतो वयता कारण कितें तेजें कॉम्पिटिशन करूंक जाय म्हूण कोताय दाखोवपाक की आज तियात्र अकॅडमीन कला अकॅडमीन आर्ट एंड कल्चरान तियात्र कॉम्पिटिशन केल्याय म्हूण पूण तितून भितर घोटाय खंय आहा घोटसाणी खंयच ना नांव फक्त कॉम्पिटिशन पूण हेंचो हेसो करून एक कॉम्पिटिशनान तरी कोतलो आतां भुरग्यांक जनरेशन आतां भुरगीं कोण पड वयर सरताय तांकां हें जजांनी चान्स दिवपाक जाय आनी वयर सरपाक थिंगा कातोले काबार जाले ते आनी वयर सरपाक नाय आनी हें अशें कोताय देखून हे जाणटे आहाय ते प्रोफेशनल आहाय ते वयताय आनी थिंग प्रायज घेताय हे आतां भुरग्यांक जजांनी एनकरेजमेंट दिवपाक जाय तांकां आनी वयर काडूंक जाय तेच न्ही कितें कॉम्पिटिशन म्हणलें आमकां आमच्या कोण बरें प्रोफेशनल आहाय तांकां न्हू कॉम्पिटिशन म्हणल्यार तें भुरग्यांक पासत आनी हें जजान सदां तकलेन दवरूंक जाय ते भुरगे मातशे आयज बी काय जाल्यार फाल्यां करून बरें जातलें तांकां एनकरेजमेंट मेळूंक जाय हे कॉम्पिटिशनाक एनकरेजमेंट म्हणटा कांयच मेळना एनकरेजमेंट मेळना आसतना फकत प्रायज मेळटाय प्रोफेशनल आहाय तांकां हें रॉंग हें चुकीचें ऑझवी वेगसाचो बायक तुमी ताचे विचार तुमी आयकल्यात ताचेर तुमचें मत कितें सारकें आसा ताणें कितें म्हटलां पळय तें जेरी तूं कितें म्हणूंक सोदता तो सांगता तितलें म्हाज्या हिसपान बरें तें कित्याक जाणा तूं जो पळय तियात्रीच कोण नाचता कोणी प्रोफेशनल येवन तियात्रांत कांतार म्हणपाक एक 4 तियात्र 5 येवन बसल्यार उपाता तेणें हो हें न्हू 20 वा 30 तियात्र नाचून तेंच कांतार म्हणप सारकें जायना हय तर तियात्राची उदरगत जातली जाल्यार आयज आमकां कसली गरज आसा आतां पळय आमचे तियात्र अकॅडमी आसा तियात्र अकॅडमी प्रोग्राम अशी ऑर्गनायज करताले आतां हांव नको कित्याक ऑर्गनायज करूं पूण ऑर्गनायज करतलो जाल्यार तेंच्याशी प्रोग्राम डेव्हलपमेंट ऑफिसर आसपाक जाय कित्याक जो सारको प्रॉपर गायड करतलो पळय तो वो तेंच्याशी ना हय म्हणटो जो थिएटरांतल्यान शिकोन डिप्लोमा घेवन भायर सरला जाका जाय तो अनुभव आसा असल्या मनशाक त्या लुगाराचेर अपॉयंट करपाची गरज आसा सारकें हय आल्फ्रेड जेरी रोझारियो तुमी म्हाका जायतो वेळ दिलो आनीक हांव समजता आमच्या जे कॉमेंट्स जायते आमी आयकल्यात तांतल्यान ह्या फुडें तरी एक कॉम्पिटिशन बरें जातलें आनीक आमी आमच्या मालगोड्याक हात दिवन पालकाचेर नेटान उर्बा दिवन फुडें वतले म्हाका दिसता ह्याच विचारांनी आयची ही भासाभास हांव हांगाच सोंपयतां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं तुका थँक्यू इतल्यानूच आयची माणका मदीं कार्यावळ हांगाच सोंपयता